साधारणशे 15 तारीख जातकच 15 जानेवारी जातकच आसतना आमचे एक डेलिगेशन जे आसा न्ही की आमी दिल्ली वचचें आनी दिल्ली वचून जे आसा न्ही जो ट्रायबल अफेअर मिनिस्टर ती आमकां पयलीं जे ताजी सगळ्यो प्रोसेस म्हणजे आमी हाजे पयलीं गेल्ले आसा की लगेच आमी ह्या म्हयने भितर आसा न्ही एक डेलिगेशन आमी दिल्ली वचुया आनी त्या अनुसार जे जे डायरेक्शन दिता त्या डायरेक्शना फुडें नेक्स्ट स्टेप म्हणजे आमकां एखाद्या वेळाचेर होम मिनिस्टराक मेळचें पडटलें अमित शाहांची मेळचें पडटलें त्यामुळे ST स्टेटस मेळपा खातीर जसो गोंयाक मेळ्ळा आनी तो मेळोवपा खातीर म्हजे कडच्यान जें जें सहकार्य करपाक जाय हाजे पयलीं केल्लें आसा हाजे नंतर सुद्दां जो शेवट पर्यंत आमकां तें मेळचेर आमकां हे सगळे प्रयत्न करचे पडटले आनी तुमकां हे प्रयत्न करता आसतना हांव सदांच तुमचे बरोबर आसतलो. ज्या प्रमाणे गोंयाक कुणबी समाज जे लोक आसात की ताजेच बांदव ताजेच भाव म्हणजे ताजे देव देवस्थान संबंध मल्लिकार्जुन देवस्थान आसात बाकीच्या अन्य देवस्थान संबंध आसात अशे सगळे लोक हांगा आमचेच बांदव उपस्थित आसात. आमगे कुणबी लोक हे उत्तर कन्नडा भितर यल्लापुर तालूक जोडा तालूक जास्ती आसा आनी हळयाळ तालूक हे 3 तालुका मात्र कुणबी लोक जास्ती आसा. हेज्या खूब वर्सांच्यान प्रयत्न आसा. आमगे गोवाचे स्पीकर आयला हेका ST समुदाय भितर हेका जोडण करता म्हणून खूब वर्सांच्यान प्रयत्न आसा. जोडा आणि कारवार जिल्ह्यात जो कुणबी समाज रावता तो कुणबी समाज मूळ गोंयचो आसा. तेका लागून गोव्यात ज्या प्रमाण कुणबी समाजाक ST दर्जो मेळ्ळो आसा त्याच प्रमाणे हांगासरय तेंकां मेळपाक जाय. तेज्या खातीर आपूण प्रयत्न करतलो. तेज्या खातीर कारवार जिल्ह्यातले जे कुणबी समाजाची संघटना आसा तेजे पदाधिकारी आसा तेंकां घेवन आपूण 15 जानेवारी नंतर तेंचे शिष्टमंडळ दिल्लीक नेऊन आदिवासी मंत्री आसा तेंकां मेळयतले. तेंचे डायरेक्शन घेवन ज्यो सोपस्कर ज्यो प्रक्रिया आसात ती प्रक्रिया आमी हांगासरल्या ज्या कुणबी समाजाक ST दर्जा मेळपाक जाय त्यो पूर्ण करतल्यो अशें आश्वासन गोंयचे सभापती रमेश तवडकर यांनी जोडा हांगासर जाल्ल्या कंदमुळे महोत्सवात कुणबी समाजाक दिल्ले आसा. येल्लापूरचे आमदार शिवराम हेब्बार यांनी हांगासरल्या कुणबी समाजाक STचो दर्जा दिवपा खातीर सभापतीन प्रयत्न करपाचे अशी मागणी केल्ली. तेज्या नंतर तेंकां उत्तर दितना त्यांनी अशें आश्वासन दिल्लें आसा. हांव पुरोदंडा खातीर प्रमोद फोंडे.